नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुयेली कासावले वाठारांत चोरांनी फोडले घर, लुटले दार फोडून घरांतले फारायले 5 लाखांचे भांगर. फुडलो तपास सुरू. मिराबागच्या थळाव्यांनी बंधारा प्रकल्पा आड काढली मशाल रॅली. फुडाऱ्या सयत समाज वावुरप्यांनी थळाव्यांक दिलो तेंको. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत आडवळ्या पावसान लायली हजेरी. 70 पेडणे आनी दिवचल म्हालात पडलो पावस. आंब्या काजीच्या पिकाचेर जातलो परिणाम. कलम 39A आड पाळी शिरदोनकार आनी गोंयकारांनी आझाद मैदानाचेर केलो खर विरोध. आमदार बोरकाराक इस्काती वयल्यान फरफरीत हाडल्या त्या पुलिसांचेर करात कारवाय. गोंयकार तशेंच विरोधकांची थेट मागणी. भाटकारान पयली काँग्रेसी खातीर करचो वावर. तशेंच खासदार कॅप्टनान युरी आलेमाव आनी पाटकारान केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारचो ना हाची घेवची जापसालदारकी. मनीषान मांडले आपले मत. मायनिंग विशयावयल्यान परतून तापली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच. ग्रामस्थांनी घेतली स्पश्ट भुमिका. आता पळयात खबरो विस्तारान. कुयेली कासावले वाठारांत घर फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घराचे फाटले दार फोडून चोरांनी घरांत प्रवेश केलो. उपरांत भांगर तशेंच हेर सामान मेळून सुमार 5 लाखांचो मालवस फारायल्ल्याचें कळटा. वेर्णा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. मिराबाग प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पा आड थळाव्या लोकांनी पुरुष म्हारुदेवळा कडल्यान मिराबाग पुला मेरेन मशाल रॅली काढली. ह्या रॅलीत गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, आदलो मंत्री दीपक पावसकर, रामा काणकोणकर आनी हेर समाज वावुरपी हजर आशिल्ले. तांच्यांनी मिराबागच्या थळाव्यांक तेंको दिलो. बंधारो जालो जाल्यार सुमार 500 घरां पावसांत बुडटलीं अशें अमित पाटकार उलयलो. आमचे गाव आमची देवळा आमची भाटा आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमक नाका सोडचिना रे सोडचिना सोडचिना रे सोडचिना सोडचिना रे सोडचिना गाव आमचे गाव आमची शेतां आमची भाटा आमची देवळा आमक नाका आमक नाका आमक नाका आमक नाका. सरकाराच्या दोळ्यार जो काळोख पडलेलो आसा त्या दोळ्यार आयज उजवाड घालपा खातीर आनी सरकाराक जागो करपा खातीर की हे बारीक समाजाचे लोक हांगा रस्त्यार येयल्ले आसा. आयज गोंयभर जे लोक अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध सगळे गोंयचे लोक आयज भायर सरलेले आसात. आनी आयज जी क्रांती जी घडपाक जाय ती आयज क्रांती आमकां घडटना दिसता. जे 18 जुनाक जी क्रांती घडलेली आनी आमी गोंय आमचे स्वतंत्र केल्ले तीच क्रांती आतां गोंयांत घडटली. आनी आयज हे बीजेपी सरकाराक हो लोकूच आयज दाखोवन दितलो. कुंकम जो जाता थंय म्हादेवाचें देवूळ, थंय महाशिवरात्रेक हेच आमदार हेच मंत्री वचून ते अभिषेक घालतात. आता हो बंधारो जर जालो जाल्यार आनी हांकां थंय त्या देवळान वचपाक मेळचें ना, कित्याक ते देवळूच बुडटलें म्हादेवाचें. आता ह्या बंधाऱ्याक जवळपास म्हाका दिसता 500च्या वयर घरां ही इफेक्टेड घरां आसात. फाल्यां हो बंधारो जालो जाल्यार ही 500 घरां ही पावसान बुडटलीं. थंय तुमचे स्थानीक देवस्थान आसतले, थंय तुमचे कुळ पुरुश आसात खुबशे. सो हे सरकार म्हणटा तें फक्त नांवा पुरती आमी हिंदुत्व राखता म्हणून आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पूण ठामपणे निश्चित रावचे पडटले.
तुम्ही बँड झाले हे सरकार रावलात. सरकाराक फक्त जाय की कसे तरी लोक वाजन हो प्रोटेस्ट सोडून वचचे म्हणून. आम्ही सदांच तुमच्या बरोबर असतले. जो मेरेन हो बंधारो स्क्रॅप जायना, जो मेरेन हे 450 करोड रुपयाचो स्कॅम जो मेरेन स्क्रॅप जायना, तो मेरेन म्हाका दिसता तुम्ही हो आवाज उठोवचोच पडटलो. आम्ही तुमच्या बरोबर सदांच आसा. आयज जेन्ना भंडारा हांगासर हाडून ह्या लोकांचे तोंड काळे करता आणि देवाचे तोंड काळे करता तेन्ना तुमकां तोंड काळे करता ती दिशी पडना. गावड्या गोंयचो राखणदार म्हणपी मनशांक होय आम्ही प्रत्येक जण गोंयचे राखणदार. जेन्ना लोक सुद्धा वाट चुकलेले आसात तेन्ना जेन्ना राखणदाराक उलो मारलेलो आसात तेन्ना हे सगळे लोक एकठांय आयिल्ले आसा गांव राखपा खातीर. सगळ्या चारूय आमदारांक तुम्ही जरी तो भंडारा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिनात जाल्यार फुडले इलेक्शन येवचे पयलीं तुमकां स्क्रॅप करता. एके वटेन गोंयांत तापमानाचें प्रमाण बरेच वाडिल्लें आसतना गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आयतारा आडवेळ्या पावसान हजेरी लायली. सांजेच्या वेळार अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांची धांदळ जाली. मात गरमेन बेजारिल्ल्या लोकांक ह्या पावसाक लागून मातशी थंडसाण मेळ्ळ्या. गोंयांत वचत थंय विरोध चालू आसा. पाळे शिरदोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी कलम 39A आनी आमदार विरेश हांकां पुलिसांनी दिल्ले वागणुकीचो विरोधकांनी आनी गोंयकारांनी खर निशेध केलो. ह्या सरकाराक मनीसपण ना, गांवचें शहर करपाक लागल्या. हांच्यांनी गोंया खाला तशेंच मनीसपणूय खाल्ला वय. खुबळिल्ले गोंयकार जाप मागतात. मजगतीं 2 वरां भितर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार निशेध चड खर करतले अशी शिटकावणी निदर्शकांनी सरकाराक दिल्या. गोंय सध्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक लागून पेटला. हातूंतलोच एक सध्या तापिल्लो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार कलम 39A. ह्या कलमा आड पाळे शिरदोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी खर विरोध केला. जो मेरेन सांत आंद्रे मतदारसंघात प्रस्तावित झोन बदल रद्द जायना तो मेरेन आमरण उपोशणाक बसपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान केला. मजगती आयतारा आझाद मैदानाचेर वातावरण बरेच गरम जाले. गोंयकारांनी तशेंच विरोधकांनी सध्याच्या सरकाराक धारेर धरले. आमच्या जाग्याचे आदीच कुडके केला, आनीक कितले फावटी करतले? आमचे 500 सोंपला. जो मेरेन 39A कलम स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी ओगीर रावचे ना. गोंयकार हट्टाक पेटला. दोंगरार पीक पिकतात ते आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ले. आता सरकार सगळे नाशाडी करतात. हे अशेंच चलत रावल्यार आमी वचपाचे खंय? आमच्या फुडले पिळगेन खावप कितें? कापास्ताद आसा जाल्यार मंत्री राणेन हांगा येवचो. मंत्र्यान गोंयकारा कडेन खेळचें न्हू अशें म्हणत विरोधकांनी तशेंच गोंयकारांनी थेट शिटकावणी दिल्या. जाल्यार सरकाराक मनीसपण ना, गांवचें शहर करपाक लागला ते. हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार. रामा काणकोणकाराक मारलो, आमदाराक फरफरीत हाडलो. आमदाराक अशें जाल्यार गोंयकारांक कितें? त्या पुलिसांचेर कारवाय जाल्लीच जाय, गोंयकारांची एकमतान मागणी. एंटी डेमोक्रेटिक आणि ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्री आनी ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय. पेंडींग इन्क्वायरी अशी जर आणि म्हाका दिसता हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार, लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यांत. आमी हांगा आता हांव एकूच सरकाराक सांगूंक शकता, आमचो जो डिमांड आसा जो मेरेन फुलफील जायना, हे जे सर्वे नंबर आसा ते स्क्रॅप जायना. जो 39A सेक्शन तो स्क्रॅप जायना तो मेरेन आम्ही पाळेकार उगी रावचे ना. विश्वजीत हे तुका तू म्हणता न्हू तुझे 45,000 लोक आसा, आमकां तुझ्या 70च्या लोकांक तेजे विशीं कांयच ना. तो आमची गोंयकारांची आनी तुमची झगडी लावंक सोदता. हांव म्हणटा तुका इतली कापोस्ताद आसा, तू येवन दाखय हिंगा.
तोय बसून स्टेटमेंट दिला का जाऊन दाखव. आम्ही पाहिला ही नवदुर्गाचे रूप आमका गावात नवदुर्गाचे नाव दिले असा. आम्ही नवदुर्गाची रूपा तुका आम्ही सांगता या बारीक लोकांक तू त्रास करता न्हू. तू येऊन दाखय ना पहिली. आम्ही शेतान काम केल्ली लोक ही आमची जाणटी माझी माय अजून शेतान काम करता दोंगरार काम करता. तिंचे आत बेश्टे ना जी काती पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून असा. शेतान जे शेतान रोयता समजी कुद्यो बीन अजून हातीन असा. तू येऊन दाखय पहिली ना. अजून बेडूक येता कसो तुका बेंटा तो पळय तू. People have forgotten, that they are chosen to serve. They think they are chosen to rule. तांकां दिसता ते विचून काडला तांकां फकत राज चलोवपाक. आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां. दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन. सगळे तुम्ही एकठांय रावत गोंय साल्वार जातले. सो लोकांचो एकवटान रावया. हे 39A स्क्रॅप करुया आनी ही कीड लागल्या ती आमी काबार करुया. आजपर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओडून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना. पूण ती हिम्मत न्ही बिरेशाक ओडून हाडपाक आनी त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओडून हाडपाक सकयल ती हिम्मत नाही. तो भय. तुमचे जे मन आसा आणि आमचे मन आणि काही एकजूट धरुया, घट रावया, हे झूज दिवया. आणि जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जे सांगलेलें आसा की आमकां स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा शुक्रार सावन कलम 39A आड पाळी शिरदोनचे थळावे जे आसात ते उपोशणाक बसल्यात. उपरांत शेनवारा शिरदोनच्या थळाव्यांनी आपले उपोशण जे आसा ते आझाद मैदानाचेर व्हेले. सो सध्या आज थंय स्थिती कशी आसा आनी महत्वाची अपडेट कितें आसा हे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो प्रोड्युसर गौरीश परब आमोणकर. कांय तांत्रीक कारणां खातीर आमी मुखार वतात. तर आतां वळया आमी फुडल्या खबरा कडेन. मायनिंग विशया वयल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली. मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो. खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. फोंडापोट वेंचणुके आदी काँग्रेसीत राजकीय वावर बरोच वाडला. केतन भाटीकाराच्या पक्षात प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकार हांणी विनेबिलिटी परस पक्षाची निष्ठा चड म्हत्वाची अशें स्पश्ट केलें. तिकेट मेळोवपा खातीर न्हय तर पक्षाचे विचारसरणेचेर विश्वास दवरून प्रवेश करचो अशें तेणें सांगलें. तशेंच खासदार कॅप्टन विरेतो फेर्नांडीस, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारची न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी अट तिणें घातली. अशें आश्वासन दिल्यारूच आमी पोट वेंचणुकेत पुराय बळग्यान काँग्रेसी खातीर काम करतले अशेंय स्पश्ट केलें. निष्ठा आनी जिखपाची तांक हाचे मदीं काँग्रेसीत नवो राजकीय वाद जावपाची लक्षणां ह्या विधानांतल्यान दिसून येता. फोंडेची पोट वेंचणूक आतां चड रंगीत जावपाची शक्यताय आसा. भाटीकाराक कॅन्डिडेट करता म्हणून अशें खंयचेच पार्टीचे कोणें उलयलां अशें हांवें आयकूं ना. मे बी स्वता भाटीकार सांगता आसतलो आपल्याक तिकेट मेळटा किंवा आपूण कॅन्डिडेट म्हणून. पार्टेन येता आतां पळय कशें आसा ना फाल्यां ह्या BJP सरकाराचेर ना खूश कोणी आमदार किंवा तांचे कोणी पदाधिकारी किंवा दुसरे पार्टेचे जर काँग्रेसीन येवपाक शकता आमी प्रत्येकाक आडोवपाक शकना. पार्टी जर वाडयतली जाल्यार सगळ्यांक घेवचेच पडटलें न्ही आमकां. हाजो अर्थ तोच कॅन्डिडेट आसतलो किंवा ताकाच तिकेट दितले म्हणून कोणें सांगूं ना. सांगला जाल्यार तुमी सांगात म्हाका. सो तेका ते तिकेट कन्फर्म ना म्हणटा तुमी अजून. म्हाका खबर ना. आतां पळया हांव एज अ काँग्रेसाचे लिडर किंवा जनरल सेक्रेटरी हें सोडून एज अ पर्सन एक तुमी म्हाका जर विचारत जाल्यार म्हजें मत आसा पार्टेन घेवचो. कित्याक पळय ताणें भाशा सुरक्षा मंचाचेर पयलीं लढला ताचें एक चिन्ह जालें. दुसरें 2022 मोगोचेर लढलो शिवाचें चिन्ह जालें. तिसरें लोकसभेक ताणें कॅप्टन विरियाटोक सपोर्ट करूं ना, काँग्रेसीक सपोर्ट करूं ना
ताणें पल्लवी देप्या खातीर कमळ हातान घे म्हणून सांगलें लोकांक. मागीर जेन्ना फोंडेच्या आमदाराचें मरण जालें तेन्ना ताजे नंतर ZP इलेक्शन आयिल्लें. ताका जर खरोच असो काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लो, 1-6 म्हयने ताणें काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें, पार्टे खातीर काम करचें आनी टिकेट घेवचें, हें म्हजें मत हांव सांगता. पळय हांव कितें म्हणटा, लोक थोडे कितें म्हणटा ताचे कडेन विनेबिलिटी आसा. लॉयल्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट न्ही, विनेबिलिटी आसली म्हणून जायना. लॉयल्टी कितली आसा, कित्याक इतल्या पार्टेन भोवून आयिल्लो मनीस न्ही तो. लॉयल्टीची कोण गॅरंटी दिता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर आतां तुमी काल पळयलां आसतलें, ब्लॉक म्हणटा आमकां वचून सांगू ना म्हणटा घेता म्हणून. जेन्ना जातलें तेन्ना आमी विचारतले न्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आनी प्रेजिडेंटाक की ताज्या लॉयल्टीची कोण गॅरंटी घेता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर ताज्या लॉयल्टीची गॅरंटी घेता आमी काम करतले, आमी पार्टेचे मनीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, शुक्रारा सावन कलम 39A आड पाळी शिरदोनचे थळावे जे आसा ते उपोशणाक बसल्यात. उपरांत शेनवारा हे शिरदोनचे थळावे जे आसा ते आपले उपोशण घेवन आझाद मैदानाचेर गेले. तर सध्या आयज थंय स्थिती कशी आसा आनी महत्वाची अपडेट कितें आसा हे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो प्रोड्युसर गौरीश परबामणकर. गौरीश तुका नमस्कार. आम्ही आसात आझाद मैदानाचेर. फाटले 3 दीस जाले पाले शिरगांव ह्या गांवकारांनी 39A वयल्यांच्या तांच्या जमनीत जो बदल कारणाक लागून तांच्यांनी आंदोलन छेडिल्लें आसा. TCP कार्यालयाचेर तांच्यांनी धडक मोर्चा घालो आणि तांच्यांनी आता सलग हे कांय दीस 3 दीस उपोशण भरिल्लें आसा. हांगासर आमच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार विरेश बोरकराची एनर्जी सामकी डावन जालेली आसा आणि त्याच्या बरोबरच काय क्रांतिकारी आसा आणि ते गांवकर जे आसात ते सध्या त्याचा साथ दिता आसतना ह्या उपोशणाक दिश्टी पडटा. एकंदरीत जर आयज महाआंदोलन छेडिल्लें आसा तांच्यांनी, त्या महाआंदोलनाचेर तांची पुढची जी कितें नीती आसतली ती आमकां कळटली. मात्र सध्या आमच्या बरोबर काय क्रांतिकारी आसा, सध्याचो आढावो कितें आसा तो तांच्या कडल्यान आमी विचारून घेवया. सध्या आता तुम्ही महाआंदोलन छेडिल्लें आसा, अजून तुमकां सरकारा कडल्यान कितें ठोस आश्वासन बीन मेळिल्लें आसा की बाबा हे रद्द जातले काय भितून सुदारणा बीन जातली म्हणून? ना आता तुमकां देव बरें करूं. आणि अजून पुसान तेमगे कांय येयल ना, कांय आउट केलें ना तेमी. तेंका आमी सांगलें ऑफिशियली तेमी आउट करचे म्हणून ऑफिशियली तेमगेलो प्रेस घेवन तेमा करूंक जाय आसलें कितें जाता तें. सो तेम अजून पुसान तें आउट केलें ना. तुमी सारके सध्या पाले शिकपाचे ना, आमी रेव्होल्युशनरी आणि आमी गोंयभर आमी झगडटाय. सो आमी एक पाली ओ सिराज और मेलावली और चिंबेल एश म्हूण आमचो न्हय, आमी ते आख्खें गोंय म्हूण हें करताय, गोंय म्हूण झगडटा. सध्या जो 39A विरोधात जो आता ह्या पाले शिरगांवच्या लोकांनी हे आंदोलन किंवा एक विरोध दर्शायल्लो आसा तो पुराय गोंयभरच्या लोकांनी हितून वांटेकार जावचे, जेणे करून तांच्यांनी उलो मारिल्लो आसा की आपले पूर्ण गोंय सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी हांगासर येवचे आणि ह्या 39A विरोधात कितें तरी एक ठाम भूमिका घेवची म्हणून तुमचें कितें म्हणणें आसा? म्हणजे आता हो विशय जो आसा तो फक्त गांवा पुरतो मर्यादीत न रावता पुराय गोंयकारांक लागू जाल्लो आसा अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां देव बरें करूं, आमकां मिडियाच्या थ्रू पब्लिकाक आमच्या गोंयकारांक हो मेसेज पावोवपाक मेळटा, ताच्या बद्दल पयलें देव बरें करूं. म्हजें नांव सॅम नायक, हांव रेव्होल्युशनरी गोवा साम टीम सांस्कृतीक काम करता. सांगपाचें एक सिंपल म्हटल्यार आमकां जो मेसेज आसा तो गोंयकारांक दिवपाक जाय की आज जर आमी एक जायनात न्ही जाल्यार आमी सांडटले, आमकां फुडलो चान्स मेळचो ना. आता सध्याचो जो इश्यू आसा तो सगळो लँड ग्रॅबिंग करिल्लो, तो हिल कटिंग करिल्लो सगळ्या. क्वेश्चन कितें आसा की आमच्या विकनेसाक आनी आमच्या युनिटी ना हाजी एडवांटेज गव्हर्नमेंट घेता आणि गव्हर्नमेंटाचे जे कोण हे आसा पळय मिनिस्टर्स आसा पळय ते घेतात. सो म्हाका फक्त पब्लिकाक म्हाका एकच हे करपाचें आसा, आमी आज 23 तारखेक 4 मार्चच्या आझाद मैदानाचेर जी आमी एक महाआंदोलनाचो जो एक प्रोग्राम दवरला, तेच्या कारणान फुडें आमी डिसायड करतले की सपोज जर तेमी जर 39A जर कॅन्सल करनात जाल्यार त्या गव्हर्नमेंटाक आमी कितें दाखोवंक शकतात, आमी गोंयकार युनायट जावन कितें करूं शकतात हे डिसायड करपा लागून आज आमी सगळीं गोंयकारांक थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवा, थ्रू गोंयकार, थ्रू ऑल ओपोजिशन पार्टी इन्क्लुडिंग ऑल youth
सगळे जमचे आणि गोंय सांबाळपा लागून आमकां तेंको दिवचो ही आमची मागणी आहा. महाआंदोलन तुम्ही पुकारिल्लें आसा, ह्या महाआंदोलनाचो कितें परिणाम जावंक शकता किंवा गोंय राज्याचेर हाचेर कितें तुमी अभ्यास बीन केलेलो आसा? हे बरेंच चड जावपाचें आहा, बरें इंटेन्सिफाय जावपाचें आहा. कित्याक जे भाशेन जे पद्दतीन जे आमचे MLA विरेश बोरकार तेमी मॅन हँडल केला आणि राती एक इन्सिडेंट जाला जे भाशेन एकलो ड्रांकर्ड गाडी घेवन हिंगा भितर आझाद मैदानाचेर भितर पावलो आणि पियोन आसलो तो. सो हो इन्सिडेंट असले इन्सिडेंट जावपा नासले आणि पुलिसां उजीर जाला. आणि तेणी तुमकां कितें बीन म्हटलें? कोणें तो ड्रंक जावन येयलो तो? ना तो वगी आसलो पूण गाडी हिंग भितर हाडूंक जायना न्हू तेज्यानी. आनी तो तरी सुबेज उलयतालो जाल्यार कितें जाता आसलो न्हू. बरोबर. सो तोय कांय उलयलो ना. आणि हे आंदोलन महाआंदोलन ते तरी आज 4 पयलीं देखून तेंगे स्टेटमेंट येयना न्हू, ऑफिशियल स्टेटमेंट येयना न्हू. हे बरें चड जातलें आणि मेगा आंदोलन जातलें. आता तो बेबदो काल भितून सरलो न्हू, तुमकां कितें दिसता हेचो कितें षडयंत्र बीन आसूंक शकता की जर तुमी आक्रमक जावन तेचेर हल्लो केलो आणि हेचो विपरीत परिणाम तुमी बेबद्याक पळयलो अशें कितें जावपाक शकतालें? अशें जावपाक शकता कित्याक तेका शिंकोवन धाडले सो ते भाशेन जावपाक शकता. कित्याक एक भिरांत घालपाक. पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां ह्या सरकाराक आमी स्वताक मरतले पूण तेंगे गुलामगिरीन आमी मरपा नाय हे सांगूंक शकता. आनी आमी एसोले धमकेक आमी भिवपाचे नाय. एसोले ट्रेड बीन दिले जे भाशेन राती तेमी तो टॅक्सी घेवन भितर येयलो आनी रेस करपाक लागलो. सो जे भाशेन तेणे तरी ती रेस केलोली आनी चुकेन तरी एक गाडी येयलोली ऑपोजीट डायरेक्शनान आनी ते कितें जाल्लें न्हू तेच भाशेन आमी ती सजा हे कोण आहाय न्हू रिस्पॉन्सिबल आहाय कोण लॉ होम मिनिस्टर जावं कोण DCP मिनिस्टर जावं न्हू तेकाय तेच फॉर्मट मेळटा आसलोलें. आमी हे तांकां वॉर्निंग एस दिनाय बट ही शिटकावणी आनी गोंय एस जातलेंच. जे पर्यंत गोंयकारां तरी सुसेग मेळना आज हे गोंय कोणाचें आनी गोंय जाताय कोणा वाटेर. ह्या महाआंदोलनाक आतां कोणा कोणाक आपोवण्याचें कोण कोण येवपाचें? हे महाआंदोलनाक आमी सगळ्यांक अपील केला. आयज आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी आमचे जाल्यार हितून आमी ते माननाय. आमी मानताय फकत ह्युमॅनिटी इज आवर रिलीजन. सो मनीसपणाक लागून जे पासून विरेश बोरकाराक आमचे MLA जे मॅन हँडल केला ते तरी चोवून कित्याक आज ते केला आज MLA जावन केला ताका प्रिविलेज आहा पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक. ते तरी तुमी ती मोकरी कोता ही डेमोक्रेसी जाल्यार हाल्या आमच्या लोकल मनशाचें कितें जातलें लोकांक भायर काडून उखलून तुम्ही आता महाआंदोलन छेडिल्लें आसा न्हू आणि 70तल्यान 40,000 लोक येयले जाल्यार मागीर तुमी कितें करता? हाडया तेका 40,000 लोक हाडटा न्हू हाडया तेका. जेन्ना आमी एक टायमार TFF मुवमेंट टुगेदर फॉर म्हादेव मुवमेंट केल्लो न्हू आतां वय 7 तारीख केल्लो स्टार्ट केल्लो थिंगा तेदो कित्याक तेणे 40,000 लोक हाडूना तेदो कित्याक पुलीस धाडले. तेका तुमचें कितें म्हणणें? ह्या हेचेर एक सांगपाचें म्हळ्यार विश्वजीत राणाक एकच जर तूं तुज्या कॅम्पेनिंगाक जर तूं बाउन्सर घेवन फिरता ही जर गोष्ट पब्लीश आसा जाल्यार तूं 45,000 खंयच्यान हाडटलो? तुगेल्या बायलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आसा ते 13,000 आसतले तुझे वोटर्स तुझे आसा ते 12,500. सो तो टोटल कर आणि 45,000 काउंटिंग खंय येता सोय. आमी जर 70 दिसांनी जर उल मारत तर तुझ्या अगेन्स्ट जे वोट मारिले ते जर आयले जाल्यार तेच कितलेशे जातले प्लस आमचे. सो तू कॅल्क्युलेट कर कॅल्क्युलेशन करना जाल्यार भायले एक सांग कॅल्क्युलेशन कर आणि सांग म्हण आपल्याक बाबा कितले जाता त्यानंतर आपण तो नंबर पब्लिश करता म्हण. बेश्टे 45,000 म्हणनाका. जर तू तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सेफ करना हे जर तुका दिसता आणि तेका लागून जर तू बाउन्सर घेऊन फिरता जाल्यार तू कित्याक ते खोटाके फोडटा आमच्या समोर. आम्ही रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी म्हणतात त्या रक्ताचे जेनी पोर्तुगीजा दांडयला ज्या फ्रीडम फायटरांनी त्या रक्तांतल्यान आयिल्ले आमी. म्हजोय काका एक फ्रीडम फायटरच आशिल्लो कळ्ळें. सध्या हांगाची स्थिती जी आसा ती आक्रमक जालेली आसा. ते सामके आक्रमक आणि पोट तिडकीन तांच्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आसा. फाटल्यान जर आमी पळयत जाल्यार विरेश बोरकार त्याचे हे उपोशण हांगासर चालू आसा ताका लागून तेची स्थिती जी आसा ती सामकी डावन जालेली आसा ढासळलेली आसा अशें जरी आमी म्हटलें जाल्यार हरकत ना. एकंदरीत आमी हांगासलो आढावो घेवया फाटल्यान आणि कशा तरेन हे आझाद मैदानाचेर सध्या हे लोक जमलेले आसा ते पळोवया. फुडें जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर कांय बायलां जी गांवची आपली राखण करपाक येयल्ली आसा ती फाटल्यान बसलेली आसा. ती उपोशणान सामील जाला
त्याच बरोबर काय ती महाआंदोलना हांगासर त्यांची कितें तयारी आसा तेही आमी एक सध्या तेंचेर एक तांकां विचारया सध्या तेंचे कितें मत आसा तें आनी मागीर सध्या आणि महाआंदोलनात वांटेकार जालेले आसा कितें मागणी आसा तुमचे आमचे असं ते आमकां दिवचे आमच्या गोंय आमकां जाय म्हणजे तुमचो तो गांव जो आसा तो संकटाच्या हावळ आयला पातळीचे ओके तुमचे कितें म्हणटा ते सगळ्यांना आमकां गांव जावं आमचो पळय मेदी आयला तेवूय बरो जाल्लो जाय आमकां आनी आमकां आमचें गांव जावं न्हू आमच्या भुरग्या खातीर सगळें जाय न्हू आमकां तर अशा तरेन आमी एक आढावो घेवपा खातीर हांगासर आझाद मैदानाचेर आयिल्ले त्या कडेन आमी जे आक्रमक तांची भुमिका तीय पळयली विरेश बोरकाराची स्थिती एकदम डावन जालेली आसा काय दोतोर येता तांची तपासणी करतात त्याच बरोबर ते आग्रोय लेगीत करता आसतना आमी पळयले मात्र ताची स्पश्ट भुमिका आसा जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन आमी हें आंदोलन चालू दवरतले आनी हेच्या आंदोलनाचें रुपांतर महाआंदोलनात आयज आमकां पळोवपाक मेळपाचें आसा सद्याची स्थिती आमी तुमकां तुमच्या मेरेन पावयली गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकरा सयत हांव गौरीश पामणकर पळयत रावात गोमंतकाची तुमची अपडेट तर ही आशिल्ली हे विशींची आतां मेरेनची म्हत्वाची अपडेट हे विशींचे फुडले अपडेट्स आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतले आतां आमी वळया फुडल्या खबरां कडेन मायनिंग विशया वयल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो कार्यकारी सरपंच विशाल सेनगाड हाच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली ग्रामसभेक सुमार 25 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले ग्रामसभेक बरेच प्रश्न आयले पण ग्रामस्थांनी 2 मुखेल मुद्दे घेवन बोवाळ घातलो मायनिंगे खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आणि रातपाळी बंद करची ही मुळगांवच्या लोकांची मुखेल मागणी आसा आवाज प्रदूषण जाल्ल्या कारणान थळाव्या भुरग्यांक न्हीद लागना देखून अभ्यासाचेर परिणाम जाता जर आमचे मागणे पुराय जाले ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले तशेंच मायनिंग बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला मजगती हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडपाची तयारी थळाव्यांनी दाखयला ग्रामसभा आमची आसली त्या ग्रामसभेक विविध इश्यू येयले पण मेन आमी हायलायट केल्लो आमचे 15 आमी डिमांड मागलेले मायनिंग आनी तितूंसून मेन म्हणजे तो डिमार्केशन आनी आमी तांकां सांगलेलें की रिजनल प्लॅन 2021 हेच्या प्रमाणे तुम्ही जे डिमार्केशन करूंक जाय जेणे करून बफर झोन मेंटेन करी सारको आमकां तुम्ही सांगता तेजेर आमी रावचे ना आमी सांगला रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा पळय तेजेर तुमी रावोंकूच जाय आनी दुसरो म्हणजे आमचो डिमांड आहा तो स्ट्रीट डिमांड म्हणजे नायट शिफ्ट बंद जावंक जाय तेज्या नायट शिफ्टी खातीर गांवांत सगळो प्रॉब्लेम जाता आवाज सावंड पोल्युशन जाता भुरगीं आयज इश्कॉलाची आसा ती रातची शिकोवंक अभ्यास करूंक पावना हो मेन आमी हायलायट केल्लो आसा आनी हेजेर कितें जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी नोटीस बीन आनी कांय ना डायरेक्ट आमी मायन वचून बंद करतले आनी आमचो इशू प्रॉब्लम आसा पळय तो सॉल्व करपा खातीर आमी सगळे मुळगांवचे ग्रामस्थ एक जावन आमी हो इशू सॉल्व करून घेतले मायनिंग विशय मायनिंगेचे आमकां तेंच्यांनी आमी तेंच्या कडेन 15 पॉयंट्स दिल्ले बट तेंच्यांनी आमकां अजून मेरेन एकूय फुलफील केल्लो ना सो आतां आमी ग्रामसभेक थारायला की ह्यान फुडें जे आमचे मेजर 2 आसा दोनूच आमचो मेजर आसा बाकीचे आमी लोकांच्या हिताक लागून आमी ते मागीर डिस्कस करतले भितरले 2 जे आसा मेजर डिमार्केशन जर जायना डिमार्क जर हे 40 जर जायना जाल्यार आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले मायनिंग ही बंदूय करतले आनी आमी आतां की एक मिटींग घेवन ठरयतले की जे सेशन आसतले असेंब्ली सेशन थंय वचपाची आमी आतां तयारी करपाची येवजलेले आसा आज आमची मुळगांवची ग्रामसभा जाली हांगासर 22 तारीख आत्तां काबार जाल्ली आसा ग्रामसभा ग्रामसभान एक आमी 6 म्हयने पयलीं एक आमी प्रश्न मांडलेलो की आमकां मुळगांवच्या ग्रावंडा विशीं सो त्या ग्रामसभेक अशें खुबशे गजाली डिस्कस जाल्ले की आनी एक डिस्कशन जाल्लें त्या ग्रामसभेन की 6 म्हयन्यांनी आमकां ते रिटर्निंग वॉल्यूम टॉयलेट हांगा बांदून दिता अशें बट आयच्या तारखेक थंय कांयच जावंक ना
our panchayat body has completely failed. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.